As far as Giants movement in Goa is concerned, Giants group of Panjim is the first foremost group of Giants in Goa in the year 1986. Now, Giants Welfare Foundation is the first India-based international organization which was started in Mumbai in the year 1972 under the able leadership of Nana Chudasma, and presently it is administered by the chairperson Srimati MC Shaina. Now, Giants stands for generosity, Giants stands for integrity, action, nobility, truthfulness and service. Now, we have around 550 groups all over the country and overseas around 50 groups. Now, Giants stands for service. We are not a club, we are a group of people who believe that service to humanity is service to God. We believe in collective work. And that is the reason whenever there is somebody needy, whenever there is a need for some help, we are always there behind that group or that section of the society. We have around 20 groups in Goa and they are all doing human service. As far as Giants Welfare Foundation is concerned, we have the national programs like consumerism, the tree plantation program, water harvesting, helping the needy and the downtrodden. शहरातली जी भुरगीं आसात वेगवेगळे तरेच्यो डिसेबिलिटी तांच्यात स्पेशल एबिलिटी ही भुरग्यांची एक भायर येता ह्या आर्ट ड्रॉइंग पेंटिंग हातल्यान. हालींच एक हांगा पणजे कॉम्पिटिशन जाल्लें गोंयांतल्या बहुतेक सगळे स्कुलांतली भुरगीं डिसेबिलिटीची तांणी ड्रॉइंग आनी पेंटिंग अशे कॉम्पिटिशनात अशी तरेकवार सुंदर चित्रां काडिल्लीं. आणि हे करतना हातूंत महत्वाचो भाग कितें, हातूंत कितें टीचर आसता पळय ते इतले तांचेर कश्ट घेतात ते तुमकां मुद्दम लोकांनी येवन पळोवचें. खुबशे जाणां अजून आमचे डिसेबिलिटी सेक्टराचे विशीं लोकां मदीं अजून हें आसा की लोक फाटीं रावता भुरग्याक बी घेवन अशें हांगा काम करपी जे टीचर आसता तांचें म्हणणें आसता. पूण हे तांची पेंटिंगां पळयतकर तांचे फाटल्यान जे तांचे टीचर कश्ट घेता स्पेशल टीचर्स आणि तशीच ही भुरगीं तांकां जाय आसता कितें सपोर्ट, तांकां जाय आसता एम्पॅथी. ह्या भुरग्यांक सिंपॅथी नाका, तांकां एम्पॅथी जाय, आमची समवेदना जाय तांच्या बरोबर रावपाची, तांकां स्किल्स दिवपाची तयारी जाय, तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज दिवपाक जाय. आनी हें जर तांकां मेळत आनी एज्युकेशन हो सपोर्ट जर मेळत हे भुरग्यांक स्काय इज द लिमीट. ते खंयचे भुरग्या सारकी तातल्यान आपले स्किल्स दाखयता